हरमला पोलीस आउटपोस्टाकडेन वचपी पायवाट पावसान व्हांवून गेली। ही वाट फक्त पोलीस आउटपोस्टाकडेन वचपाक म्हत्वाची नाशिल्ली, तर ती वाट गांवचे थळावे लोकूय वापरताले। ही वाट व्हांवून गेल्या म्हण थळाव्यांनी चिंता व्यक्त केल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। ही आमची पारंपरीक वाट असली मेन रोडा कडल्यान सकयल येवपाची, पण ही आता पावसान सगळी व्हांवून गेल्या। हीच वाट आमची आरंबोल ओपीकय आहा। तर रोड असो ना, पण पायवाट असली, पण ते आता पाणयान सगळे खळखळून गेला। कारण ते पाणी जे सबंद गांवाचे जे आता जे पयलींपासून कानातसून PWDच्या ज्या वाटेन वयताले ते लोकांनी आयज बांदून कितें करून ब्लॉक करून दवरला। त्या खातीर पाणी ते पावसाचे जंय वाट मेळटा थंय डायवर्ट जाला आनी जी पायवाट असली त्या पायवाटेन येवंक लागले। आनी आयज हें अशें जालां, सगळें बंद जाला। हांगा खड्डो बी पडोन कळ्ळें। हेचेर मातशें पंचायतीन बी लक्ष घालचें, कळ्ळें। कारण पंचायत हेचेर खरें लक्ष घालूंक जाय आसलो की जी शॉपां बिपा सायडीची दिल्ली आहात टेम्पररी, ही शॉपां अजूनय चालू आहात आनी तेंच्यांनी मातयेचो भराव घालून आपली सायड उंच करून दवरल्या। रस्त्यान पाणी वचपाची गटारां पुरोन उडयल्लीं आहा, कळ्ळें। ते सगळें पाणी जंय वाट मेळटा ते तशें सकयल येता। पंचायतीन हितून लक्ष घालपाक हे आउटपोस्टार पेडण्या पुलीस स्टेशनान खूब फावटी निवेदनां दिल्या की बाबा ती आसा ती ओपीची वाट सारकी करची म्हणून। पण कितके फावट तरी निवेदनां दिल्या, पण हेचेर प्रत्येक जण कोणेच दुर्लक्ष केल्लो आहा। प्रत्येक जाण कित्याच कळना। ओके, अशें आयकूंक येयलां की ती ओपीट आनी खंय तरी वचपाची आहा, मान्य आहा, पण आसा तो पर्यंत तरी ती वाट सारकी करून दिवपाची न्ही। कारण ओपीच न्हय, ते आनी रावणारे लोक आहात आमच्या सारके, तेंची हाल जाता।